बाळ भुरग्यानो बाबडीनो जिवांत जेजू मुंड्याच्या रुपार आमचे मदें करोस आजार आसा भावार्थाच्या नदरेन आमी पळोवया जेजू आमचे खातीर आमचे समोर आजार जाला मुगाळ बाबडीनो पास्काचो काळ संतोषाचो काळ जायतीं कार्यक्रमां संभ्रम आमच्या कुटुंबांनी ह्या दिसांनी चलोवन आसात आजय जायते कडेन सबार कार्यक्रमां आसात ही सर कार्यक्रमां सोडून साक्रामेंतांतल्या जेजूक आराधना करूंक तुमी हांगासर सालोरसाच्या पुणशेताक आयल्यात तुमची ती उर्बा आत्मीक तान भागोवंक जेजू आमचे समोर आसा ह्या वेळार मोगाचनो ह्या आराधनाच्या वेळार आमी प्रत्येक रितीन विविध कश्टांतल्या लोकां बसत मागया थोड्या दिसा पयलें आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाळा आनी हेर जाग्यांनी फोनी म्हणले एक चंडमारुत येवन जायत्यो लोक निराश्रीत जाला समीक्षा प्रमाणे 10,000 हळ्ळ्यो 10,000 villages are in trouble आणि ह्या सर्व लोकांक लाखांनी लोकांक दुसऱ्या जाग्याक तांणी व्हेला तांच्या बाचवे खातीर आमच्या संवसारांत आमी दिश्टी घाली जाल्यार जायतो लोक कश्टाता जायते युवा जण शिकप आसा काम नासतना निराशी जाल्यात जायते तरणाटे जिणये संगाती नासतना निराशीत आसात हे सगळें पळयतना मोगाचनो जेजू मात्र आमकां सर्व कश्टा वेळार निराशे वेळार आसरो जावंक पावता ह्या आराधना वेळार आमी सर्व युवा जनांक बस प्रत्येक रितीन मागया युवा जनांचे वर्स म्हूण प्रगट केला आसता युवा जनांनी बरो फुडार वेंचून काडूंक आनी विशेश जावन ह्या आराधना वेळार देवाचो मोग पेल्याचो मोग ह्या विशयांत आमी नियाळ करता सोमयान आमचेर केला स्वरूपकाराचो उडास काडया आमचे दोळे दामया आतू बारया आमच्या काळजा मनांत हांव आमची सोम्याची स्तुती करया अर्गा तुका सोम्या जेजू अर्गा तुका सोम्या जेजू वगळाप तुका सोम्या जेजू वगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू अर्गा जेजू ओगळाप जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू जय जय जेजू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया 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 वचन आमी सर्व बसया देवान आमचे जायते आशिर्वादां घाल्यान जायत्या कश्टा अवघडांतले आमकां निवारला प्रत्येक जावन आयच्या दिसा सोम्या समोर 1 घंटो करसूंक आमचे आत्मीक तान बगोवंक आमकां ताणें फोव केला सोम्यान केलो उपकार आमी उडास काडया आनी गावया गीत स्तोत्रा देवा पान संको 18 कोंकणी करिस्मेतीक रेतिरेस गिता बुकांत पान संको 18 ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಬೆರಗಿ ಕಾ
ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ಬಿಲ್ಲಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನಾಯಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. मगर बाबडीनो आमच्या जेजूक आमी अर्गां स्तुती दिली. जेजू जावन आसा जिवीत असो उंडो, आमकां तो आत्मीक पोशण दिता. संवसारी जिवितांत संवसारी बूक तांबोवंक बारीस सुलाभ. आतांच्या काळार ऑनलायनार आमकां फूड मेळटा. फोन केले जाल्यार थोड्याच घडयांनी आमकां जाय जाल्लें पिझ्झा जावंक पुरो, बर्गर जावंक पुरो, टिक्का जावंक पुरो, सुक्का जावंक पुरो आमच्या घरा पांय तळयता. पूण आत्मीक बूक थांबयचे तर आमकां गरज आसा देवाचे उतर. देवाचे उतर वाचून देवाचे उतर नियाळ्ळ्या वेळार आमचे आत्मीक तान भागता. आमच्या जिवितांत आमकां कुडीच्या बुकीच्या तानेच्या की सडीत गरज आसा आत्मीक बूक आनी तान. आमी आत्मीक रितीन घट आसाव तर आमच्या जिणयेचे कसलेय समस्ये फूड करूंक आनी त्या समस्येंतावन भायर येवंक आमकां साध्य जाता. आमी पळयता जेजू जिवन जाल्ल्या उपरांत जेजूचे शीस धैर्यान भरतात, पवित्र आत्म्यान भरतात आनी जेजू जिवन जेजूक परगट रितीन ते परगटतात. कुडीचे बोळ तांकां हें करूंक साध्य ती जायना, बगार आत्मीक बोळ तांकां अशें करूंक जाता. कित्याक जेजू जिवन जावच्या पयलें
भियान दारा दांपोवन आशिल्ले शीस घटमूट ते कुडींत आसल्यारय तांचे लागीं ते धैर्य नातिल्लें, पूण जिवान जेजू आयिल्ल्या वेळार धैर्यान ते भरले. देखून मोगाचे न्हू, जेजू आमचे थंय आसा तर आमकां फुडूनच वेगळो करूंक शकना. कसल्याच वायटांतावन आमकां सुटका मेळोवंक साध्य जाता. देखून आमी जमलेल्या सर्वांक हे जाणा जावन जेजूक आमचे थंय आपोवया. बा येसू देवा हें आपोवपाचें गीत आमी गावन आमच्या जिवांत जेजूक, आमच्या सोम्याक, आमच्या काळजांत आमी स्वागत करया. तुमच्या बुकांत, गीता बुकांत पान नंबर 49 49 बा येसू देवा ಎನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ, ದೇವ ನೀ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ बा येसू देवा. पान संको 49 ही गीत आमी गावन आमच्या मदें जेजूक स्वागत करया आनी जेजूचो सांगात आमी बगया.
देवाचे उतर ऐको आम्ही सर्व उभी राहूया. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. जुवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवय देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनी थोडोस वेळ हांव तुमचे संगत आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात, पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता. हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिस म्हणून समेस्ताक कळीत जातलें. देवाचे उतर ये. प्राजमान क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो, एकामेकाचो मोग केल्ल्या वरवीं तुमी म्हजे शिस म्हणून समेस्तांक कळीत जातलें. रजेचो काळ आनी ह्या वेळार इंडियन प्रिमियर लीग IPL मॅच चलोन आसा. सगळ्या संवसारांत पयशांचो खेळ म्हणून नांव वाडला. कित्याक की म्हळ्यार सगळ्या संवसारांत खंयच्याच गेमांत खंयच्याच खेळांत IPLांत मेळ्ळा तितलो दुडू प्लेयर्सांक दुसऱ्या खंयच्याच खेळांत मेळना. तुमचे लागीं स्टॅटिस्टिक्स दवरचे जाल्यार इंटरनेटार मेळ्ळ्या प्रमाणे हर एका मॅचा वेळार 6 अवॉर्ड्स हर एका प्लेयराक दितात. एक मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिल्यार 1 लाख रुपये ताका मेळटा. उपरांत विवो परफेक्ट कॅच बेस्ट कॅच धरल्याक 1 लाख रुपये. उपरांत एरियर सुपर स्ट्रायकर बेस्ट खेळगाडी म्हळ्यार उणे बॉलाक 6 रन काडल्याक 1 लाख रुपये. उपरांत FBB स्टायलिश प्लेयर खंय कोण 6 स्टायल करता ताका 1 लाख रुपये. आनी उपरांत ड्रीम 11 गेम चेंजर ताका 1 लाख रुपये. अशें 5 लाख रुपये हर एका मॅचांत प्लेयर्सांक दितात. अशें आमी लेख घालें जाल्यार मोगाचो न्हू IPLांत 56 मॅचां आसात. येदोळो सुद्दां ती 56 मॅचां म्हणजे 56 लक्ष मॅन ऑफ द मॅच, 56 लक्ष बेस्ट कॅच, 56 लाख बेस्ट स्ट्रायकर, 56 लाख स्टायलिश प्लेयर आनी 56 लाख ड्रीम 11 गेम चेंजर. अशें लेख घाली जाल्यार 2 करोड 80 लक्ष खाली अवॉर्ड दिवनूच खर्चितात. ताचे उपरांत आमी पळयलें जाल्यार IPL जाल्ल्या उपरांत बेस्ट ग्राउंड कोणाक आसा गे त्या ग्राउंडाच्या ग्राउंड ऑपरेटर आनी त्या ग्राउंड ऑनराक 50 लाख रुपीज IPL दिता.
उपरांत आमी पळयलें जाल्यार जे कितें ते 5 अवॉर्ड्स हांवें तुमकां सांगले ते सकट 5 अवॉर्ड्स प्ले ऑफ म्हणटा लास्ट क्वार्टर फायनल आनी सेमी फायनल ह्या वेळार तो आयवज 1 लाख आसल्या कडेन 10 लाख जाता म्हणजे 50 लाख रुपये ह्या प्ले ऑफ मॅचांत अवॉर्ड्स दिवन वेता. सांगात आस आमी पळयता पर्पल कॅप ऑरेंज कॅप आनी मोस्ट वॅल्युएबल प्लेयर आनी हे ते म्हणून टोटल 70 lakhs रुपीज ताका वेतात म्हणजे 2 करोड 80 lakhs आनी 70 lakhs जाल्यार 3.5 करोड रुपये अवॉर्ड्साक वेता. आनी उपरांत ग्राउंड प्लेयर्सांक ग्राउंड प्रिपेर केल्ल्याक 50 lakhs म्हणटा आसतना 4 करोड रुपये अवॉर्ड्सांत गेलो. आनी उपरांत उरले 2 विनर्स आनी रनर्स अप म्हणून विनर्साक 20 करोड मेळटात आनी कोण रनर्स अप जाता तांकां 12.5 करोड अशें उट्टूक लेख गेले जाल्यार 36 कोटी 50 लक्ष IPL खेळांत फकत अवॉर्ड्सांत वेता. आनी हेर जायतो खर्च आसा अंपायराचे चार्ज हेर चार्ज पुरा म्हणून लगभग 50 करोड IPL वेळार खर्च जाता. देखून IPLाक पयशाचो खेळ म्हणटात. हांवें कित्या खातीर हे घडी सांगलें गे म्हळ्यार IPLांत 8 टिमां आसात आनी 8 टिमांक विविध कलराचे जर्सी आसात कलरफुल ड्रेस आनी हर एका गांवांत मॅच चल्ल्या वेळार लोक लाखांनी हजारांनी थंयसर वेता आनी तांच्या टिमाक ती सपोर्ट करतात. कशें सपोर्ट करतात गे म्हळ्यार फकत ताळयो पेटोवन न्ही बगार जे कितें तांचो फेवरेट प्लेयर टी शर्ट घालतात तसलेच कलराचे टी शर्ट घालतात या सोबीत तसलेच कलराचे हॅट घालतात या त्या टिमाचे फ्लॅग दाखोवन हांव असल्याच टिमाक सपोर्ट करता म्हणून ते प्रगट करतात. आनी तांकां हें करूंक जायतो संतोष भोगता. कित्याक म्हळ्यार जायते कॅमेरास आसात आनी प्लेयर्स खेळटा आसतना ऑडियन्स आशिल्ल्या लोकांक ते फोकस करतात आनी मिलिया गांठल्यान व्ह्युअर्स टीव्हीर तांकां पळयतात. देखून हर एकलो ऑडियन्सार कोण आसा हांव असल्याच टिमाक सपोर्ट करता असल्याच प्लेयराक सपोर्ट करता म्हूण दाखोवंक परतो संतोष पावतात. पूण मोगाचें न्हू 2000 वर्सां आदीं जेजून एक टीम केल्लें आनी ताणें जेजून त्या टिमाक नांव दिल्लें डिसायपल्स ऑफ जीसस DJ म्हणून आतां आमचे DC दिल्ली कॅपिटल्स आसल्या बरी जेजून एक DJ म्हणलें टीम केल्लें म्हळ्यार डिसायपल्स ऑफ जीसस. पूण खेळगाडी मात्र 12 आशिल्ले. एकलो रन आवट जाता जुदास मरता पूण 12 खेळगाडी थंयसर आशिल्ले आनी जेजू त्या टिमाचो कॅप्टन. ओट्टूक 13 जण जेजूच्या टिमांत आशिल्ले. पूण मोगाचें न्हू जेजून कसलेच ड्रेस कोड प्लेयर्सांक ह्या ऑडियन्साक दिवना कसलेच रितीचे हॅट दिवंक ना आनी कसलोच लोगो वा फ्लॅग जेजून करूंक ना. जेजून म्हणलें इतलेंच तुमी एकामेकाचो मोग केल्ल्या वरवीं म्हजे शिस म्हणून वळखतले. IPL मॅचांत आमी कोण सपोर्ट करता म्हणून कळचे तर टी शर्ट कलर हॅट कलर आनी फ्लॅग आनी लोगो पळयल्यार मात कळटा. पूण जेजूचे बाटलावदार म्हणून आमी जर वळखा जाय तर आमकां कसलेच टी शर्टाची कसलेच हॅट कसलेच फ्लॅगाची गरज ना. फकत एकामेकाचो मोग केल्यार जालें आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून सगळ्या संवसाराक कळी जातलें. कितले जण मोगाचें न्हू आमी जेजून सांगिल्ल्या बरी एकामेकाचो मोग करून जेजूचे पाटलावदार म्हूण जावंक आमी खुशी पावता. IPL मॅचा वेळार टीव्हीर व्हिडिओ येता म्हणून जायते लोक हांव ह्याच टिमाक सपोर्ट करता म्हणून उक्त्यान पासारूंक खुशी पावतात. इलेक्शना वेळार
त्यांच्या पक्षाचे लांछना घेऊन हांव ह्याच पार्टीक सपोर्ट करता म्हणून भोंवतात. टी शर्टार समेत त्या पार्टीचे लोगो घालून भोंवतात आनी हांव ह्या टिमाक सपोर्ट करता म्हणटात. व्हॉट्सअपार स्टेटस घालतात, व्हॉट्सअपार डीपी घालतात, फेसबुकार प्रोफायल अपडेट करतात आनी हांव ह्याच पार्टीक सपोर्ट करता म्हणून गाजयतात. पूण कितले जण आमचे मदले हांव जेजूचो पाटलावदार म्हणून सांगूंक एकामेकाचो मोग करच्या मुखान प्रगट करूंक मुखार येतात. फेसबुकार जावंक पुरो, व्हॉट्सअपार जावंक पुरो, इंस्टाग्रामार जावंक पुरो, आमकां जेजूचो पाटलावदार म्हणून कोणी स्टेटस घाल्ले या डीपी घाल्ली या कोणी पोस्ट केल्ले आमी पळोवंक मेळना. देखून मुगोचो आमी क्रिस्तांवां जेजूचे पाटलावदार म्हणून वळखा जाय तर एकामेकाचो मोग करीजे म्हणून जेजू आमकां सांगता. पेल्याचो मोग करता म्हणून सांगूंक बारी सुलाब. उकलो न्हवरे तशेंच काजरा दिसा हांव तुजो मोग करता म्हणटात, मागीर कळटा काजर जावन एका वर्सा उपरांत मोग करचे कितले कश्टाचे की म्हणून. मदर तेरेसा कोडकाराचे गायी नितळ करचे आनी तांकां नाणवचें पळोवन अमेरिकाच्या एका पत्रकारान जर्नलिस्टान मदर तेरेसा लागीं एक सवाल केलें खंय, म्हाका $1 मिलियन दिल्यार हांव हें काम करचो ना. $1 मिलियन दिल्यार हांव म्हणी कोडकाराचे गायी नितळ करचो ना. आनी तो मदर तेरेसा त्या जर्नलिस्टाक जाप दिवन म्हणटा, $1 मिलियन न्ही ताच्याकी चड $100 मिलियन दिल्यार हांव हें काम करची ना. बगार जेजू क्रिस्ताच्या मोगान ही सेवा हांव करता. म्हळ्यार भोव अपुर्बायेची जबाब मदर तेरेसा दिता. जेजू खातीर हांव कितेंय करता, पयशा खातीर न्हय. तो जर्नलिस्ट म्हणटा म्हाका पयशे दिल्यार हें करिना, पूण मदर तेरेसा म्हणटा पयशा खातीर न्ही, बगार जेजू खातीर हांव हें करता. उत्तरा कर्नाटकांत घडिल्लें एक नीज घडीत अशें आसा. तरणाटो पूत आनी ताची आवय एका घरांत वस्ती करनासली. पूत सकाळीं 6 वरांर उठून घरांनी वचून वस्तुरां विकतालो आनी रातीक 10 वरांर फाटीं येतालो. आनी ताणें जडुल्ल्या दुडवांत ताचें जिवान वेतालें. जर तो काम करिना ताका दिसपडतो ग्रास मेळना. आनी अशें आसतना कितें जाता की म्हळ्यार एक दीस ताची आवय पडटा आनी तिचो आवयचो पांय मोडटा आनी बेडरिडन जाता. न्हिदला घडत ती आसा. आनी ह्या वेळार त्या तरणाट्याक कितें करचें समजना. जर तो कामाक गेलो जाल्यार आवयची साकरी करूंक कोणी ना. आवयक न्हाणोवंक आसा, आवयक जेवण दिवंक आसा, आवयक साकरी करूंक कोणी ना. जर तो कामाक वचनासतना आवयची साकरी करून रावलो तर ताच्या पोटाक खाण या दिसपडतो ग्रास सोडूंक ताका जायना. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत ताका एक सुचन मेळटा. हळ्ळेच्या लोकांनी ताका एक सुचन दिलें, तूं काजर जा, तवळ तुजी बायल आवयची साकरी करता आनी तूं कामाक वच म्हणून. ताका ते सलाह पसंद जाली आनी तो काजर जाता. आनी काजर जावन थोड्याच म्हयन्यांनी ताची बायल म्हणटा, म्हाका तुज्या आवयची साकरी करूंक जायना. एकच तिणें ह्या घरांत रावचें नाजाल्यार हांवें ह्या घरांत रावचें. दोगांयनी ह्या घरांत रावंक बिलकुल साध्य ना. आनी ह्या वेळार कितें करचें. बायलेक सोडूंक तयार नासलो तो घरा लागीं एक गुडसूल बांदता आनी त्या गुडसुलांत आवयक रावयता. आनी ह्या संदर्भार गांवच्या लोकांक भोव चड दुखता. इतली बरी आवय पुताक रांदवड केल्ले बरो फुडार दिल्ली आनी आज काजर जावन कुटुंब केल्यार आवयक पळोवची तांक ह्या तरणाट्याक ना म्हणून लोक शीण उसारता. आनी स्त्री संघटनाचे आनी हेर संघटनाचे संगता मेळोवन त्या बेडरिडन जाल्ल्या चलोवंक जायनातल्या कश्टोच्या त्या आवयक एका आश्रमांत दाखल करतात आनी तिका
बरें करून पळयतात. पळया मोगाच्या न्हू, आवयचो मोग कितलो गी म्हळ्यार आश्रमांत दाखल केल्ल्या वेळार थोडे गांवचे लोक येवन प्रतिभटन करतात आनी ताच्या पुताक आनी सुनेक ते मारूंक तयार जातात. तो आवय म्हणटा, तिच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येता आनी ती म्हणटा, म्हज्या पुताक आनी सुनेक मारी नाकात, तांची कांयच चूक ना, हांवूच म्हज्या स्वंत कुशेन ह्या गुडसुलांत रावुल्ली म्हणून. आनी अशें सकट लोक फाटी वेता, कित्याक म्हळ्यार पुतान भायर घालूंक ना बागार हांव तो म्हज्या स्वंत कुशेन हांगासर आयल्या म्हणून पुताक आनी सुनेक ते प्रतिभटनकारांत मार पडचेर वयता. पण हो जावन आसा आवयचो मोग. कितले कश्ट लाभल्यारय आवय पुताचो आनी सुनेचो मोग करता. मोगाचो न्हू, ह्या गणिताक पुराक म्हणलें बरें, मदर तेरेसा म्हणटा, ह्या संवसारांत कॅन्सर आनी कोडाच्या पिडेच्या की मारेकार जावन आसा एकसुरपणो. लोनलीनेस इज अ ग्रेटेस्ट डिसीज इन द वर्ल्ड. खंयचेय जावं पुरो गायी, खंयचीय पिडा आमी सोसून व्हरयेत, पूण एकसुरपणो सोसूंक जायना म्हणून मदर तेरेसा आमकां सांगता. म्हणजे हर एकलो मनीस मोगाक ताणेता, मोगाक लालयता. जर मोग मेळना तर तो मनीस निराशी जाता. ह्या संवसारांत 3 रितीचे मोग आसात मोगाचे न्हू. ह्या 3 वर्गाचे मनीस आसात. कान दिवन तुमी आयकया आनी तुमी खंयच्या कॅटेगरींत आसात म्हणून सोदून काडा. एक क्विज या पझल तुमच्या मुखार हांव दवरता. पयल्या रितीचो लोक जावन आसा नॉट टू लव अँड नॉट टू बी लव्ड. म्हणजे पेल्याचो मोग करिनातले आनी पेल्याचो मोग अनुभव करिनातले. आनी ह्या वर्गाचो लोक निर्भागी आनी ह्या संवसारांत आसतनाच येवंक कोणा आसल्या बरी. ते जावन दुसऱ्याचे मोग करिनात आनी दुसरोय ताचो मोग करिनात. दुसऱ्या वर्गाचो लोक जावन आसा टू लव अँड नॉट टू बी लव्ड. म्हणजे पेल्याचो मोग करतले पूण पेल्याचो मोग अनुभव करिनातले. त्या आवयचे दर्शनांत हांवें दिलें. तिणें जावन पुताचो सुनेचो मोग केलो पूण सुनेचो आनी पुताचो मोग तिका मेळोंक ना. हांव जावन पेल्याचो मोग करता पूण पेलो म्हजो मोग करिना. आनी तिसऱ्या वर्गाचे लोक जावन आसा मोगाचे न्हू टू लव अँड टू बी लव. पेल्याचो मोग करतले आनी पेलो तावन मोग अनुभव केल्लेले. तिसऱ्या वर्गांत जर आमी आसाव तर ह्या संवसारांतच आमी सर्गार आशिल्ल्या बरी. देखून मोगाचे न्हू, आमी चिंतचे आसा म्हजो कोणी मोग करिनात आनी म्हजो म्हणलो ह्या संवसारांत कोणी ना म्हणून आमी निराशेंत आसाव. पूण पेलो म्हजो मोग कित्याक करिना म्हणल्यार आमी आज चिंतून पळोवंक जाय. म्हजे लागीं राग आसा, हांकार आसा, द्वेश आसा, मोसोर आसा आनी सर्व रितीचे वायट आसा. इतले सकट आसल्या वेळार पेल्यान तुजो मोग करचो जाल्यार कसो? पयले म्हजी जिणी बदली जाय. म्हज्या जिणया मुखांत पेल्याक आकर्शीत करी जाय आनी म्हजी बरी कामां पळोवन पेल्यांनी म्हजो मोग करचे बरी करी जाय. देखून 3 वर्गांत आमी आसाव. ह्या 3 वर्गांत आसूंक कारण पेलो न्ही मोगाचे न्हू, हांवूच कारण जावन आसा. जर हांव पेल्याचो मोग करता, पेल्या खातीर कितेंय करूंक तयार आसा, तो व्हडलो पेलो म्हजो मोग करता आनी म्हजे खातीर तो कितेंय करूंक तयार आसा. देखून कोणेच चिंतचे न्ही म्हजो कोणी मोग करिना. देखून हांवें म्हजी जिणी बदली जाय आनी पेल्यांनी म्हजो मोग करच्या बरी हांवें जिणी बांदून हाडली तर खड्डीत जावन आमच्या जिवितांत संतोश आमकां लाभता. देखून मोगाचे न्हू, मोगा विशयांत जायतीं गितां कंदारां आमचे लागीं आसात. ह्या वेळार आमी सांगया जेजून आमचे खातीर इतलो मोग केलो आसता, आमी जेजूचो मोग करीत जाय. गावून गीत तुजो हांव मोग करता, पान संको 60 आनी 3 60 मोरो. तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां.
Sewa
सगळं बाबणीनो एक दीस देवदूता आपोवन सांगता म्हाका मनशाची मागणी आयकून पुरो जालें. नव्याना वेळार मागणी, रेतीरे वेळार मागणी, आर्दनाच्या कपेलां वचून मागचे, रियेका वेळार मागणीच मागणी, सकाळी दनपारां सांजे राती करंदाय जाता म्हाका मागणी आयकून. देखून जेजू म्हणटा, देव म्हणटा म्हाका थोडो विशय घेवंक जाय, कित्याक मिल्ल्या गट्ट्यान लोक मागता आनी ते आयकून पुरो जाल्ल्या देवाक विशय घेवंक जाय. देखून देवदूतांक तो धाडटा आनी संवसारांत खंयसर एक बरो जागो देवाक विशय घेवंक आसा म्हणून सोदून काडा. आनी देवदूत तांकां तो सांगता मनीस येवंक सकनातलो एक जागो म्हाका सांग, कित्याक मनीस आयलो जाल्यार तो मागूंक सुरू करता, म्हाका तें दी, म्हाका हें दी, म्हजे लागीं ते प्रॉब्लेम आसा, म्हजे हे प्रॉब्लेम. देखून मनीस येवंक सकनातलो जागो सोदून दी म्हणून देवदूतान सांगता. तो देवदूतान सांगलें पर्वताच्या तुदयेर वच, थंयसर मनीस येना. पूण देव म्हणालो ना, आधुनीक संवसारांत मनीस पर्वत सोडूंक शकता, हिमालया पर्वता समेत मनीस सोडल्यात. तो आनी एकलो देवदूत सांगता तूं सकळा पाताळाक वच. देव म्हणालो थंय मनीस येवंक शकता. आनी एकलो लेटेस्ट देवदूत इल्लो टेक्निकल देवदूत म्हणटा तूं चंद्राक वच, थंयसर मनीस येना. देव म्हणटा थंयसर गेल्यार मनीस येता, चंद्राकी मनीस येता. आनी तो निमाणे आनी एकलो देवदूत देवाक सांगता मनीस येवंक जायनातलो एक जागो आसा, थंय तुवें विशय घेवयेत. तूं मनशाच्या काळजांत वस्ती कर आनी विशय घे. आनी ह्या देवदूताची सजेशन कितें आसा, देवाक पसंद जाता आनी जेजून मनशाच्या काळजांत वस्ती करूंक निर्धार केलो. देखून मोगाचेनो देव आमचो मोग करता आनी देव आमच्या काळजांत वस्ती करता. पूण आमी देवाक सोदून खंय सकड वेता, पूण देव आमच्या काळजांत आसा. देखून केदार आमी काळजांत हांव पेलाचो मोग करता, थवळ आमी देवाचो मोग करता. केदार आमी पेला थंय जेजूक पळयता, तो जेजूस आमी जेजूचोच मोग केल्ला बरी जाता. देखून आयचो नियाळ आमी आयकलो ह्या आराधना वेळार आमी फकत आमचो मोग न्ही बगार पेल्याचो मोग करूंक कृपा दिवं दी म्हूण मागया. आमी सर दिंबी घालया आनी आमच्या आनी पेल्याच्या आनी संवसाराच्या गरजां खातीर मागून प्रत्येक जावन देवाचो मोग केल्ल्या बरी, म्हजो मोग केल्ल्या बरी, पेल्याचो मोग करूंक आमी कृपा आनी आदार मागया. जिवांत जेजू आमचे समोर आसा. जिवान जेजू सिसांग दिश्टीक पडोवन धैर्यान भरिल्लो आज आमचे समोर तो आसा. जे कितें आमी ताच्या लागीं बाबार्थान मागता तो आमकां खंडीत जावं दिता. देखून बाबार्थ भोव गरजेचो जावन आसा. त्या घडये मोगाचेनो देवाच्या मोगा विशयांत आमी नियाळ केलें. देवाच्या मोगा विशयांत आमी गितां गायलीं. पेल्याचो मोगा विशयांत नियाळ केलें आनी पेल्याचो मोग करचें भोव गरजेचें म्हूण आमी जाणा जाल्या. पूण आमच्या सैमीक वडणे वरवीं, सैमीक अस्कतकाय वरवीं सबार फावटी आमकां पेल्याचो मोग करूंक कश्ट मारतात. आमचो आमी मोग करता, आमच्या कुडीचो मोग करता, पूण पेल्याचो मोग करूंक आमकां कश्ट मारतात. जिवांत जेजूची सकत आमकां गरज आसा मोगाचेनो. जर जिवांत जेजू आमच्या काळजांत आसा तर मात्र आमकां पेल्याचो मोग करूंक साध्य जाता. ह्या संवसारांत जायते संबंध तुटून गेल्यात फकत मोगाच्या बरगाला वरवीं. जर आमचे थंय भरपूर मोग आसा तर कुटुंब एकवटीत जाता.
आमच्या वाड्यांत आमच्या शेजारा जायते समस्या उदेल्यात झगडे राग द्वेष आसात कित्याक मोग उणो पडल्या वरवीं आमचे थंय भरपूर मोग आसल्यार सर्व झगड्यांत हांव भायर येवंक आमकां साध्य जाता देखून ह्या घडये आमी दिव्येर आसांव सक्रामेंत जेजू लागीं जिबान जेजू लागीं आमी मागया कशें जेजून ह्या संवसारांत जियेता आसतना पेल्याचे पांय धुवन आमकां वरती देख दिली गी आनी पेल्याचो मोग करूंक उलो दिलो गी तशेंच आमी पेल्याच्या सेवे साखरेन मुखांत्र पेल्याचो आनी देवाचो मोग करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागया सांगातास आमी मागया 40 जाणां भुरगीं येवच्या आयतारा आमच्या फिरगजेंत पयलो कुंभार सेमतात 40 जाणांच्या भुरग्यांच्या काळजांत तो जिवांत जेजू वस्ती करचे भोव संतोशाचे घडीत हांगासर घडता हे सर्व भुरग्यां बसत आमी मागया जेजूच्या येण्या वरवीं तांच्या जिवितांत बदलावण येत आसतना जेजूच्या मोगान बरोवन एक जेजूची बळवंत हातेरां जावंक जेजूक साक्ष दिवचे कृपा तांकां मेळोवन दी म्हूण मागया सांगता आमी मागया आनी थोड्याच दिसांनी आमच्या देशाचे एलिसाबाचे रिजल्ट मेच्या 20 आनी 3 तारीखेर येवचार आसा इलेक्शन जावन आसा आमकां एक बरो सरकार येवच्या खातीर मागया सर्व लोकांक सर्व जातीच्या लोकांक एकवटान माया मोगान जिवंकसो शांती समाधानान जिवंक सोडचो बरो सरकार विंचून येवच्या खातीर आमी मागया सांगातास श्रीलंकांत बॉम्ब ब्लास्ट जाल्ल्या वरवीं सुमार 300चे वयर लोक मरण पावलो 500चे लोक गायलो अशें म्हणटा आसतना सुमार 80 कुटुंबां निराशेंत आसात जायतो लोक संवसारांत कश्टोवन आसा चंडमारुता फोनी चंडमारुता वरवीं पश्चिम बंगाळांत आंध्र प्रदेशांत ओडिशांत आनी हेर जाग्यांनी जायतो लोक आपल्याचे घर उगडोवन निराश्रीत जाला लाखांनी लोक आज घर नासतना खाण नासतना कश्टार आसा सर्व कश्टांतल्या लोकां बसत आमी आराधना मेळार मागया सांगातास आमच्या जिवितांत मोगाच्यो जायते कश्ट आसात समस्या आसात आमची चूक ना जाल्यार त्रेबोटी आमकां कश्ट भोगूंक मेळटात आमचे ती बरें मन आसल्यार पेल्याच्या क्रोधा वरवीं पेल्याच्या वायट मनोभावा वरवीं आमच्या जिवितांत दुखां आयल्यांत आनी ह्या वेळार आमी कितें करचें म्हूण आमकां समजना म्हजी चूक ना पूण पेल्या वरवीं आमी कश्टांत तर ह्या वेळार त्या मनशाक जेजूक समर्पया जेजूक असाध्य जाल्लें कितेंच ना स्तेपानाक पात्रयतना सावल थंयसर आसलो खंय पूण जेजून कितें केलें सावलाकच पावल करून बदलिलें आनी पावल जेजूचो बळवंत साक्षीदार जालो जेजूचो बळवंत शिश्य जालो देवाक असाध्य जालें कितेंच ना मोगाचें ह्या घडये आमकां कोणाचेर राग आसा कोण आमकां कश्ट दितात कोण आमच्या दुखांत दोळ्यांत दुखां आडेशी करतात कोणाक आमकां पळयतना राग येता कोणाचेर आमचो द्वेश आसा तांचो उडास काडया तांकां सक्रामेंत जेजूक समर्पया त्या मनशाचो मोग करची कृपा आमी मागया आमचो मोग करतल्याचो मोग करूंक बारी सुलाभ सक्कडी तशें करतात आमचो मोग करिनातल्या मनशाचो मोग करूंक आमकां भोव कश्टाचें देखून सक्रामेंत जेजू लागीं कृपा मागया सक्कडाचो मोग करूंक सक्कडा सांगाता जियोंक आनी अशें सक्कडाचो मोग केल्ल्या वरवीं संपूर्ण काळजान संपूर्ण मनान जिवन जेजूचो मोग करूंक आमकां साथ जावन दिवन मागया साहित्य गरजो आमी उसारल्यो आमच्या कसकी गरजो सांगाता घालो न्हू आमी गावया आयक म्हजे मागणे सुमया देवा आमचे दोळे धांपया आनी भक्तीपणी आमची गरजो समर्पया आयक मोचे मागणे सोम्या देवा
पश्चात कष्ट मोचे संतोष भरित काळेसा दिवाळ देवा तुझ्या मोगापासून सलच्या माया मोगा ऐक मोचे मागणे सोम्या देवा उद्धारी स्तुती माका आयच्या सगळ्या जेजूचे आशीर्वाद घेवंक आयती जावया गावून येद्या वडा सकामेंताक येद्या वडा सकामेंता साष्टांगात करूया पूर्वेल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सर्व वेच्या अस्कत विश्रा भावाकाचे बोलिया जसे बापा तसे स्तोत्रा उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सत्ना सत्ना एका साया रसिका तुका गोदायच्या स्पिरिता समासनी नावार्ता प्रार्थुया हे देवा बिची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुजो सळवणेचो फळ सदांच आमचे दे आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरेक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासणाच्या सासणा
सर्व आम्ही उभी राहून प्रवेश गीत गाऊया. पेज नंबर 38 32. बापासमोर सर्व आम्ही एकटा झाल्या भक्तीनाने माना उतारते ऐकून आमका समर्पण पवित्र बलिदाना. येया गाऊया सर्व एका झाल्या उल्हासून मोगाळ भाऊ भयणींनो, येमिसाच्या बलिदानाक तुमकां बरो स्वागत हांव मागता. येमिसाच्या बलिदानाची त्या समासात देवान केल्या उपकारांक घरकामेश पेटयतात. प्रेम लविना डिसोजा वेडिंग एनिवर्सरी तांची सांत पावल वाडो, विक्टोरिया डिकोना सांत फ्रांसीस सावेर वाडो, रोहन पिंटो देरेबेल, सचिन मेनेजेस ताचो जल्मा दीस संभाजील वाडो, संतोष आनी सुमिता फेर्नांडीस देरेबेल, सिस्टर मेलिसेंट अर्सुलाइन धर्मबेन आदल्या हप्त्यान देवा दिन जाल्ली 7व्या दिसाच्या उडासाक तिच्या आत्म्याक मीस पेटयता. हेनरी पिंटो आनी कुटाम दिसो भाव सांबाजील वाडो, घरच्या अल्मापासून मीस दिता मॅक्सिम मित्रा रोड्रिगस तान्ना वाडो, सेलिन सिक्वेराच्या आत्म्याक मीस दिता लेवी सिक्वेरा सांत फ्रांसीस सावेर वाडो, रोनाल्ड डिकोस्ताच्या आत्म्याक मीस दिता एग्नेस डिसोजा बेंदुरू, स्टेफन फेर्नांडीसच्या आत्म्याक मीस दिता सेलिन फेर्नांडीस फातिमा वाडो, फादर रोनाल्ड फियालो हाच्या आत्म्याक मीस दिता ब्रदर जीवन लोबो इमॅक्युलेट कन्सेप्शन वाडो, डेनिस मोंतरेच्या आत्म्याक मीस दिता आल्बर्ट सिक्वेर आनी कुटाम पॉम्पे वाडो, इग्नेशियस आनी मेरी डिसोच्या आत्म्याक मीस दिता बिन्नी डिसोजा मदर तेरेजा वाडो, आनी सिस्टर विन्सेन्सिया हाच्या आत्म्याक मीस दिला रॉबर्ट विनेजेस आनी कुटाम सांबाजील वाडो. ह्या सर्त्या सांबासोत आमी बलिदान पेटयता. भक्तीपणी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी प्रवेश जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणींनो, ह्या मंगळाराच्या दिसा सालारन्साची मजत मागोवंक आमी हांगासर येता. आनी ह्या पुंतळार आमची मागणी आमच्या भक्ता मुखान देव आयकता म्हणल्यार आमची फातयेणी. ह्या नोविनाक आयिल्ल्या वेळार देवाचे उतार आमकां प्राप्त जाता. देवाचें आमी आराधन करता. तिगून नवें क्रिस्ती केंद्रीत नवें जावन आसा. सांत भक्त सुमयातान कृपा जोडटात आनी आमकां वांडटात. तितून पयलें जेजू आमच्या जिणयेन, जेजू पवित्र युकरिस्तांतलो आमच्या जिणयेचें केंद्र जाय. ताचेतय आमची भक्त सडा जाय, ताचेतय आमचो मोग आनी एकवट वाडा जाय. हो जावन आसा ह्या नोवेनाचो शेवट ह्या पुंतळार. आयचे देवाचे उतार आमकां प्राप्त जाता. जेजू कडेन जेजू देव विचारतात, जशें मोइजेन अरण्यांत इस्रायल परज्याक सर्गिंदान मान ना दिवन एक वत्ती खुणां दिल्ली, आमकां हे खुणां करून दाखय, आमकां हे खुणां दी, आमी तुका फातयेता. जेजू म्हणटा, मोइजेन तुमकां खावंक दिवंक ना सर्गींचो उंडो या मान्ना, म्हज्या सर्गींच्या बापान तुमकां दिलें. हांवूच तो सर्गांत देवून आयलो उंडो, जो कोण म्हाका खाता तो सासणाक जियेतलो. जेजून उलयलीं तीं उतरां पवित्र युकरिस्ता विशयान जावन आसा. जेजू जालो तो जिविताचो उंडो, जेजू जालें तें आत्म्याचें खाण, आनी जेजू जालो
आमचो निरंतर आधार, आत्मीक आधार. हे देवाचे उतार आज आमकां प्राप्त जाता आसतना ते घेवया आनी त्याच जिविताच्या वंड्याक घेवंक आमची काळजां, आमची मनां नितळ करया, आमच्या पातकांची दूख धरया आनी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बघेवन सदां संस्कार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची सर पातकां बगसून आमकां समेस्तांक ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लॉरेस दुर्बळांच्या सेवेन विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षीचे कश्ट मरण सोसून माई मेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ आनी कृपा दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप. तो स्टेफन सनेद्रीन सभेच्या संध्याक येळपुरी म्हणालो, तुम्ही हट्टी मोनाशानो, तुमची काळजां दारूण जाल्यात आनी कान दाट जाल्यात. पवित्र आत्म्याक तुमी सदां आड रावतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्ले तशेंच तुमी करतात. खंयच्या त्या प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दग दिल्लो ना? देवाच्या नितीवन साकराचें येणें फुडें सांगून दिल्ल्या ताच्या दुतांक तांणी जिवेशी मारले आनी आतां तुमीच ताका पराधीन केलो आनी जिवेशी मारलो. देवदूतांची नियम श्वास घेतलेले तुमीच आनी ताका आड रावलेले तुमीच. हें आयकून नितीसभेच्या सांद्यांची काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दान किरलेले. पूण स्टेफन पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक दीस लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशेपूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान थांपले. उपरांत सकडी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर व्होवन व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांया सरशीं दवरलीं. आपणाक ते फातरयतना स्टेफन अशें मागतालो, सुम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. उपरांत दिंब्यांनी पडोवन व्हडल्या ताळ्यान ताणें मागलें, सुम्या, हें पाताक तांचेर मांडी नाका. अशें म्हणून ताणें प्राण केलो आनी ताच्या मरणाक सावलाची कबलात आसली. देवाचें उतर हें.
उल्हासान सर्वेस्पराक जय जय म्हण ये पृथ्वी उल्हासान ताची सेवा कर संतोषाची गीतां गावो ये ताचे समोर सर्वेस्परस देव म्हण जाणा जाया तो आमचो रसना आमी ताची जावन आसा आमी तासलो ताच्या हिंडाच्यो सेळियो आमचो सर्वेस्प कितलो बरो ताची कृपा युगा युगांतराक ताचे विश्वासीपण संततीचे संततेक बाळता आमी तासलो ताच्या हिंडाच्यो सेळियो आमी तासलो ताच्या हिंडाच्यो सेळियो हांव जावन आसा बरो गवळी म्हणटा सोमी कोण म्हजो पाटलाव करता तो सर्गी येवन पावता सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो जुवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया तबळो लोक जेजू लागी म्हणालो तशें जाल्यार आमी पळयव न्हू तुका सत्मानाची तर कसली खुणां करून दाखयताय कसली करणी तूं करताय ताणें तांकां सरकार जावन उंडो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकी सांगिल्ल्या प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केले न्हय जेजून तांकां जाप दिली सतस हांव तुमकां सांगता सर्गीचो उंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना बागार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता कित्याक जो सर्गीत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो ताणें म्हळें सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना म्हाका सतमानता तो केदींच ताणें वचचो ना देवाचे उतर ये पुनर्जीवन क्रिस्तते मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो संवसारांत प्रगती जाल्या मनशाचें जिवीत आज
सुलाबायेचें जालां. आदल्या काळार जेवण रांदी जायतर वानांत आळेन वांटून लांकडाक उजो पेटोवन उजो कर्ण जेवण रांदून जेवचे आसलें. आनी आजकाल काळ बदलला, गॅस आयला आनी नवे नवे लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आयल्या. तितले मात्र न्हय, आजकाल ऑनलायना मुखांतर आमच्या घरा खाण हाडून दिवचे थोडे ऑनलायन सर्वीस सुरू जाला. झोमॅटो, स्विगी आनी नाना रितीचे विविध ऑनलायन ॲप्स आमचे लागीं आसा. आमच्या मोबायलांत ते ॲप डावनलोड केल्यार जालें. विचारता लोकेशन खंय म्हणून, बोंदेल म्हणून घालें जाल्यार थंयसर बोंदेलच्या लागसार आसलीं पुरा हॉटलांची नांवां, रेस्टॉरंटाची नांवां दिसतात. आनी खंयच्या हॉटलाचें खंयचें खाण जाय म्हणून आमी मोबायलार तें सिलेक्ट केलें जाल्यार घडये भितर आमकां तें खाण मेळटा. कुडीची भूक आनी तान बगोवंक ह्या आधुनीक काळार जायत्यो वाटो आसात. मुखार आमचे जिवीत आमी पळयता, ल्हानतावन मोरता पर्यंत विविध रितीचो वावर आमी करता. कित्या खातीर? पोटाच्या भुके खातीर न्ही. ल्हानशा भुरग्यां जावन आमी तांकां शिक म्हणटा, ट्युशनाक धाडटा आनी इस्कॉलाक धाडटा. तांणी बरें शिका जाय, बरें काम मेळा जाय, अमेरिका आनी भायल्या गांवाक वचा जाय आनी डॉलर आनी पयशे घडोवन आमकां धाडय जाय. इतले सकट करचें कित्याक? पोटाच्या भुके खातीर. आनी थोडे फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट म्हणून दीस रात गळोवन काम करतात पोटाच्या भुके खातीर. मुखार पोटाच्या भुके खातीर आमी कितेंय करूंक शकता, पूण आत्मीक भूक आनी तान तोंबोवंक आमी कितें करता? हे सवाल आज आमकां आमी विचारूंक जाय. कुडीची भूक थांबोवची भूक गरजेचें. कित्याक? कुडीची भूक थांबना तर आमकां वावर करूंक जायना, जेवंकूच जायना. पूण नासवणेच्या कुडीच्या बुकेक, ह्या नासवन वेची ती कूड सांबाळच्याक कितें सकट आमी करता, पूण नास जायना तसलो आत्मो देवान आमकां दिला आसता. तो आत्मो जिवाळ धरूंक आमी कितें करता? जिवीत असो उंडो जेजू आमचे थंय येता तर आमची आत्मीक तान भागता. पर्णसलांत आमी आयकता, मान्ना म्हणलें खाण देवान इस्रायल प्रजेक दिल्लें आनी तें सर्गांतून देंवल्लो तो धवो पिठो तो खावन लोक जियेलो, पूण उपरांत तो मरण पावलो. आयच्या शुभ वार्तेन जेजू आमकां सांगता, हांव तुमकां मोयजेन दिल्लो तो उंडो दिना, बगार सर्गीत हांव उंडो तुमकां दिता. जो कोण तो खाता तो मरचो ना, जो कोण ताका सतमानता तो सासणाक जियेता. देखून म्हाका जेजू जिवीत असो उंडो म्हणून आमी हर एकल्यांनी मानून घेजय. म्हाका आज मनीस आपणाचो उडास दवरूंक, या एका मनशाचो मरण पावल्या मनशाचो उडास दवरच्या खातीर कितें सकट करता? आमी पळयता थोडे फावटी व्हडली बिल्डिंगां बांदता मेल्ल्या मनशाच्या उडासाक, इन मेमोरियल ऑफ सो अँड सो. सिमिस्त्रेक गेल्यार व्हडलो फंड बांदता, इन मेमोरियल ऑफ सो अँड सो, ताचें नांव आमी घालता. आनी थोडे टुर्नामेंट करतात, क्रिकेट मॅच, कबड्डी मॅच मेल्ल्या मनशाच्या उडासा खातीर म्हणून. आनी थोडे स्कॉलरशीप फंड, इन मेमोरियल ऑफ सो अँड सो. मरण पावल्या मनशाचे उडास दवरचे खातीर जायते आमी करता. न्यूज पेपरार, वार्तापत्रिकेर, पॅरिश बुलेटिनांत आमी तेचे उडासाचे एडवर्टायजमेंट दिता. व्हॉट्सॅपार मनशाचे फोटो आमी धाडटा. पूण जेजून ताचो उडास सदां काळ आमचे थंय उरच्या खातीर असलें कितेंच करूं ना. बगार आपलेंच मांस आनी रगत ताणें दिलें. जेजूचें मांस आमकां आत्मीक खाण जावंक दिलें मोगाचो. आनी जिवांत जेजू उंड्या रुपार आजुनी आमच्या काळजांत येता आनी आमकां तो कृपेन भरता. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें स्तेफानान दिल्ली ती साक्ष, ताचें तें धैर्य पळया.
ताका फातरावन जिवेशी मारतात त्या वेळार तो म्हणटा बापा जे कितें ते करतात ते नेणांत तांकां बक्षी मरणाच्या रिस्केर आसल्या वेळार ताका फातरायल्या मनशाच्या विरोध ताका राग आयला रे तो बक्षिता आनी अशें बक्षूंक प्रेरण दिल्लो दुसरो कोणी न्ही जिवंत जेजू जावन आसा देखून मोगाच्यान आमी सर्व ह्या पास्का काळार आसा जिवंत जेजूची हातेरां आमी जाय जय तर जिविताच्या उंड्याक जेजूक आमी स्विकार करी जाय देखून जिविताच्या उंड्या खातीर आमी अत्रेक या जिविताचो उंडो जेजूक आमच्या काळजांत सेवंक आमी एक नितळ काळीज नितळ मोण आमचे ते रुता करूंक जाय मोगाच्यानो मेळ्ळे आसल्या कडेन आमकां जेजू घेवंक जायना आमच्या घरा सोयरो आयलो जाल्यार आमी घर नितळ करता आनी ताका जाय जाल्लें बरें खाण तयार करता पूण जेजून आमच्या काळजांत रावंक जाय तर असली कसलीच गरज ना घर नितळ करचें डेकोरेशन करचें जेवण करची गरज ना फकत नितळ काळीज नितळ मौन आमचें तें आसूंक जाय देखून मोगाच्यानो आमी पातकी जावन आसा आमी सैमीक वडणेक वळख जाता आनी आमचें काळीज मेळ्ळें जावन वेता पूण जेजू आमकां आमच्या पातका शिक्षा दिना आमकां तो बक्षिता तितले मात्र न्ही पेल्याक बक्षूंक आमकां तो उलो दिता पेल्याची सेवा करूंक तो आमकां उलो दिता आनी पेल्या ती जेजूक पळोवंक आमकां तो आपोवणें दिता देखून जिवंत जेजूक उंड्या रुपार सेविल्ल्या आमी जेजू बरी जावया आनी जिवंत जेजूक आमी साक्षी दिवया जावया आनी जिवंत जेजूचे हातेर आमी जावया अशें करूं जिवंत जेजू आमकां कृपा दिवं दी म्हूण बलिदाना वेळार मागया आमेन बुटोणेचें गीत पेज नंबर 130 उंडो गोवांचो Papa, Pita, Tuka.
म्हज्या भावां भयणीनो आमी बेटोवचें बलिदान सर्पदूत राजा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनाक आनी नेहमी आमच्या नके पवित्र बचादावा सर्वेस्वर मानून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवान लॉरेन्स जमनीत वंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची या संवसारांत कांयच पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणावरी महिमे वंत जालो आणि पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराच्या सोडणे पसत आमचे जिवेत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण देख करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वट्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञांतल्या स्वर यज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण करो याजाक करी बेदी आनी बलिदानाचो करो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कुडू आनी रगत. आपले सुकुशेने कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो उंडो ताणें मोडलो. तो आपल्या शिसांक ताणें दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक ताणें दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बवटसो गुटू परगटोया. जेजू तुझे मरण आम्ही समर्पितो.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनमसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा की पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर बाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या जाके वर्गा बराबर तिका प्रति मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुझ्या साकारणी सिस्टर मेलिसेंट UFM हिची काकूत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जाव पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांची ते आमच्या भारतांची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ले समेस्तांक तुजे परजळीक मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव काल मरिये देवाचे माये संगती भगवंत जुजे मरियेचो पोती भगवंत देवदूतां भगवंत लॉरेस आमचो पात्रून आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना देव आमचो मोगाळ बापय आमी सकरता देवा बापाची मुर्गी मोगान ताका आमच्या बापा म्हणून उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी गुशी सगळा जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका सर्वेच परा सर्वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आमकां सदांच तूं निवार दयेकने जिवितांत तुजे सवस्तकाय आमकां तूं दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवचे नेत्रक्तिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर विघ्नां आकांतांतले वाठय समेन जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक ज्या पोस्टलां म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे दी समिया पूण आमच्या बवर्ताचे तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे आमकां सगळ्यांक शांती दी आमच्या कुटुंबांनी समाधान दी आमकां एकवटान आनी माया मोगान सांबाळ तुझी येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक समियाची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो माया मोगाचो एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात ओजवन आसा सर्गार तावन देवन आयिल्लो जिवो उंडो संवसारा खातीर मोडलेलो उंडो जेजू आमचो सोमी देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडची ती शेळयेच्या जेवणाका पयली आमी समेस्त सुभागी कोण जेवतरान सुमका भलायकी कुंभाराची गीत सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उडयना
ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 185 185.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं भगवान लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलू पात्रांक उगड आनी ताच्या गरजां पाव आमच्या हात पांय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भक्तल्यांचे हक्क राखोंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां बसत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयच्या नोवेनाच्या जेवणाचे प्रधान प्रयोजक जावन आसात देवादीन सिस्टर मेलिसेंट अर्सुलाइन दोनबयनी. आदल्या हप्त्यान देवादीन जाल्ले आपल्या 92 वर्सांच्या प्रायर जायती सेवा, जायते बरेपण, जायते आत्मीक बरेपण तिणें केलां. तिच्या आत्म्याक 7व्या दिसाचो उडास कारण हांगासर मीस दिलां. तिच्या कुटुंबाच्या सांग्यान तिचो भाव हेनरी पिंटो आनी कुटाम, तशेंच जेराल्ड पिंटो आनी कुटाम ह्या कुटुंबाच्यांनी तिच्या तांच्या भयणीच्या नांवान आज जेवण दिलां. तांचो आमी उपकार बावडटा. तांच्या कुटुंबाच्या कोणे एका सांद्यान ह्या पिर्जेंतीची वात घेजय म्हणून उपकार मागता. कोणे एकल्यान मुखार येवचें आनी वात स्विकार करची. तशेंच थोड्यांनी फुलनी पाकळी दिवन सहकार दिला. आपणाचें नांव नाका आसा जोकीम वाडो, जोझफ पिंटो हॉली फॅमिली वाडो आनी रोनाल्ड डिक्रोस्ता ताच्या 4th डेथ एनिवर्सरीच्या उडासाक ॲग्नेस डिसोजान दिवचे बेंदूर. कोणी आसल्यार तुमी मुखार येवचें आनी तुमची वात घेवची. देव बरें करूं. आतां आयच्या नोवेनाची अर्गां पटोवणी तशेंच त्या समा वाचून सांगता. एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्या पासत अर्गां दिता. एकल्याचे पॉवर ऑफ अटॉर्नी मेळ्ळे पासत देवाक अर्गां दितात. एकल्याचे प्रॉपर्टी कार्ड मेळ्ळे पासत देवाक अर्गां दितात. दोगां जाणांक भुरग्यांचे देणे मेळ्ळां देवाक ती अर्गां दितात. एकल्याक बरी सैरीक जावन खाजार जालां देवाक अर्गां दितात. दोगां जाणांक परगमान विजिटींग विजार आसलेल्यांक बरें काम मेळ्ळां देवाक तांणी अर्गां पटयल्यान. एकल्याक डिलिव्हरी वेळार कश्ट आसा म्हूण सांगलें, नॉर्मल डिलिव्हरी जाल्या देवाक अर्गां पटयल्यान. दोगांक बरी सैरीक जाल्या देवाक अर्गां दिल्यान. त्या जाणांचें काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत देवाक तांणी अर्गां पटयल्यान. भाव भयण जायते उपकार आमचे भाव भयणीक हांगासर मेळटात. ही जावन आसा तांणी दिवचे साक्ष. हे गरीब आमचे हात उबारया आनी आमची अर्गां होगळाप तांचे पासत आनी आमचे पासत आमी भेटोवन दिवया. सोमया जेजू आमच्या जिणयेंत, आमच्या भाव भयणीच्या जिणयेंत जायते बरेपण तुवें केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सोमया जेजू ह्या बगेवन जाग्यार आमची मागणी तूं आयकताय, आमच्या मागण्यांक खाण दिताय, आमचे कश्ट परिहार करताय, आमच्या कुमके घेताय, आमचे उपकार फोव करताय, आमची तेसावां जारी करताय. ह्या सर उपकारां बसत आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, मान तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आतां हांगासर आयिल्ली त्या समा एकल्याची मानसीक पिडा गुंजोवचे बसत, एकल्याक सुडाळ उलोवंक जावंक आनी शिकोवंक बरी मत मेळचे बसत, तेगांक खाजारी जोड्यां भुरग्यांचे देणे फौजोवचे बसत, दोगां गर्भेस्त आसलेल्या स्त्रियांचो बाणतेर बऱ्या रितीन जावचे बसत, एका दादल्यान पाटी परतोवन पत्नी कडेन मोगान जियोवचे बसत, एका घरांत शांती समाधान रास करचे बसत, एकल्याच्या मोतीक समाधान मेळचे बसत, एकल्याची भायर पडिल्ली पर्स पाटी मेळचे बसत, दोगांनी आमल पिवणी सोडचे बसत, दोगांचे रीण फारीक करून करपा मेळचे बसत, एकल्याक कामा कडेन शांती समाधान मेळचे बसत, एकल्याक ताणें चिंतिल्लें काम फौज जावचें बसत, एकल्याचे घराचे वाटेचे समस्या परिहार जावचे बसत, दोगां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळचे बसत, काम नासतना आसलेल्या भुरग्यांक बरी कामां मेळचे बसत, दोगां भुरग्यांक ताणें शिकिल्लें तांचे मोतीन उरचे बसत, एकल्याचे TB पिडा गुंजोवचे बसत, एकल्याचे पांयाची दूख आनी दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळचे बसत,
एकल्याच्या फायल्साची पिडा गुण जावचे बसत नितीन म्हणल्याक बरें काम मेळचें बसत जूड म्हणल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वेचे बसत दोगां जाणांनी परगांवांत आसलेल्यांक बरी भलायकी मेळचे बसत एका भुरग्यान सुडाळ उलोवचे बसत दोगां जाणांनी मागलो उपकार मेळचे बसत रोशन आनी प्रतिभा भुरग्यांचे देणे मेळचे बसत रोशन आनी तेलमा भुरग्यांचे देणे मेळचे बसत दोगां जाणांक परगांवांत आसलेल्यांक मतीक समाधान कामाकडे आसचे समस्ये पर्याय जावचे बसत एकल्याक मतीचें समाधान मेळचें बसत एकल्याच्या घरचे समस्ये पर्याय जावचे बसत दोगां कुटुंबां राजी जावचे बसत एकल्याक ताणें आशिल्लें बरें काम मेळचें बसत भोवमी न्हू ही सगळीं त्या सवां देवा बापाक भेटोवन दिवन सांजची मजत आमी मागया परत आमचे हात उबारया आनी सरेस्परा देवा समोर आमचे सगळ्यो विनवणी व्हरया सर्गींच्या मोगाळ बापा ही सर त्या सवां आमी तुका समर्पण दिता आमची मागणी आयक आमचे त्या सवां तूं जारी कर आमचे कश्ट परिहार कर आमचे कश्ट आमच्या भावा भयणींचे कश्ट आमचे सर्वांचे त्या सवां आमी तुका भेटोवन दिता आमच्या मतीक समाधान दी आमच्या कुडीक भलायकी दी आमच्या कुटुंबांनी संतोष दी आमचे सगळे समस्ये परिहार कर आमचे त्या समान जारी कर आमच्या घरात तूं ये जेजू आमच्या संगता राव जेजू अर्गां तुका जेजू होगळाव तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधन तुका जेजू मान तुका जेजू जय जय तुका जेजू Praise the Lord. Hallelujah. 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 पांबेनो आमच्या पात्रांचे गीत गाऊन नवेन प्रारंभ करूया. लागी मागणे हे जैते वोन सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवका आणि मार्तिरा परत्या पातयेन आणि बरोबरशान आमी तुजे सशी आयल्या दयेन आमचे प्रार्थन आयक आणि तुझ्या जिणये बरी आमची जिणी आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी देवाची आणि पहिल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवा थंय आमचो भावार्थ चडय आमच्या सालत्या जिवनान भावार्था विरोध येवच्या सर ताळण्याचेर जय करून आमकां मजत दी तवळ तवळ पवित्र सक्रामेंत आमी जोडून आमचो भावार्थ दृढ करून आमकां बरें मन दी दुबळ्या थंय पिडेस्तां थंय गदनातलेल्या थंय उदार जाव आनी तांच्या कर्जांत पावोवंक आमकां दया कर पवित्र थंय आनी मागण्याच्या जिवनान आमकां आकर्शीत कर आमच्या जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्गीच्या राजापासून वावरून आमकां बळी सर आमच्या युवजना आनी पवित्र सभेचे मुखले कांबे आनी महान शिल्पी जावं तुझा आदार पाठय अक्रिस्तांव आनी भावार्थान जाल्ल्या सर्गीचो उद्धार आनी देवाची वळख मेळची कर भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जीव आनी बागी मोर सर्गात तुजे संगी देवाक वगळसून आमकां पावोवच्या आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागता. आमेन. आमेन. पिडेस्ता खातीर मागणे सर पिडेस्ताचो उडास काडया आमचे थंय कितें पिडा आसा उणेपण आसा थंय एकडे उडासा काडून सालोरासा मुखांत्र गुण कर म्हणून जेजू लागीं मागया. सोम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कष्टाक आनी अडचणीक सांपडलेला थंय
तुझे काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुझ्या पासून विस्मिता करून दाखयला तेच परी तुझ्या सेवका सालोरेसान आपले चिरिया आनी मोरणां जायत्या जपा करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवी सभेच्या गोपांत मोडून हाडली ताच्या विणवणेन आमचो मोवाळ तूं वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवारांतले आमकां निवार ह्या घडी आमी उसारुल्ल्यो आनी उसारियांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फोव कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीन. पवित्र उदाक्षण येतना देखले हांवें उदाक म्हणलें ह्या पासकांच्या गळात तें गीत आमी गावचें. आमा बसो विनाती कर भाग्यवान लोरेसा क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी फौजांच्या खातीर प्रार्थुया सर्व पदवेदार देवा भाग्यवान लोरेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचेर जैत उर्जी सकत तुवें दिली आमच्या वायट वडण्याचो उजो पालवोंची सकत आमकां दी आमी बावार्थान जियो आनी आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ता साक्षी दिव आमकां करपा दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफा आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया. उबी रवया आमोरी म्हणून आमी शेवच्या जेवणाचेर आशीर्वाद मागया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव कित्या जागा तूं फौजली तो आपणे सांगले बरी जिवन जाला संतोष आनी उल्हास पावकार मदये कित्याक तुमी खरोच जिवन जाला मागया हे देवा तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवन प्रभावी संसार संतोषान तुवें दय केली ताज्या मागीर ओंकार मरी मरी पाच ससणीच्या जिणेचो संतोष आमकां लाभाचो कर म्हूण तुज्या लागीं परत मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरी पात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रक्त्या श्रीकीचे देर म्हाका दिलाय तुजे त्या देर म्हजी मोत वडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमे सल्ल्या बावनच्या पासत मागया प्रत्येक जण आज आमी मीस भेटिल्ली सिस्टर मेडिसन त्याचं आनी एकली सिस्टर आसा सिस्टर विन्सेन्सिया तशेंच मरण पावल्या समेस्त बाबर्थ्यांक आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक ससनाचो विशय मागोवन सांगाता म्हणया ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया आनी निरंतरी प्रकारचो तुजेर म्हाकाय समाधानाचो विशय घेवन येता आमेन. जेवणाचेर आशिर्वाद सर्गींच्या मोगाळ बापा आत्मीक खाणान तुवें आमकां दादोशी केली सर्गींतान आयिल्ल्या जिविताच्या उंड्यान आमचे आत्मे तुवें पोशीत केली आमच्या कुडीच्या खाणाक आमकां आज आदार दिल्ल्यांचे तुजे आशिर्वाद घाल. हें जेवण आतां आमी जेवंक येता हें जेवण जेवण कुडीची गटाय घेवन सर आमच्या आत्म्याच्या झुजांत आमकां तूं जैतेवंत कर पातकांच्या सवयेचेर जैत उरोवंक आमकां करपा दी बरी जिणी जेवंक आमकां तूं फोव कर दिसपट्ट्या ग्रास सदांच आमकां फोव कर फोव तें जेवण नातलेल्यांक जेवणाची वेवस्था जायशें कर बऱ्या मनाच्या मनशा मुखांत
तांची भूक थांबायशी कर. आज आमी आमचे जेवण आशिर्वादीत कर आनी आमकां सगळ्यांक भगवंतपणाच्या वाटेन चलय. तूं जियेतान राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. Bagaimana Kristus Yesus dan dalam jalan semangat lebar pada jalan pemikiran pemikiran